सरकारान MES कॉलेज जंक्शना कडेन ओव्हरब्रिज दिवपाक जाय तशेंच अधिकरणान थंयच्या थळाव्या लोकांक थंय सर्वीस रस्तो दिवपाक जाय जाल्यार अपघात टाळपाक पंचायतीन बेकायदेशीर पार्किंग आनी रस्त्याचेर अतिक्रमण करप्यांचेर कारवाय करपाक जाय म्हण सांकवाळेचो आदलो सरपंच शरण मेट्टी उलयला। RDXGOA खातीर जुवारी नगरच्यान प्रसाद नायक। Accident, both vehicles got hit and one person died on the spot at around 9:30 to 10 o'clock PM. हांगा प्रायवेट बसियो आनी टॅक्सी कार जंप करून वयता सिग्नल पाळना। देर इज नो इम्प्लिमेंटेशन ऑफ रूल, सगळे जंप करून वयता। हे MES कॉलेजाक वयता ते रोडाक पार्किंग नो पार्किंग झोनानूय पार्किंग चालू आसा आनी ते बस स्टँड आसा ते बस रावना आनी हूंय रावता बस। ते पळय बस हूंय रावल्या ते बस हूंयसून हूंय वयता। कितेंय चालू आसा आतां कोण हांगातले अथॉरिटी आहा ताका रिक्वेस्ट करता बेगीनचो बेगीन हांगा दखल घेवन सगळ्यांक न्याय दिवपाचे आनी नॅशनल अथॉरिटीक उलो मारता कित्याक हांगाय एक बरें सर्कल जाय सगळ्यांक वचपा येवपाक आनी ओवरब्रिज जाल्यार आनी बरें आहा। गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता CM सावंत साहेबाक that he should take action on this issue. A lot of accidents are taking place here. As a former Sarpanch of Panchayat, resident of this area, even in this road, internal road, lot of heavy vehicles are moving. Is it allowed to move this way? No, heavy only there are water tankers are moving which are not supposed to be moved. I think some influenced person is, I am seeing that he is very influenced. All water tankers are moving on the objection of the people of this area. So that also need to be taken, some action should be initiated on those tankers. The rest other heavy vehicles are moving towards the building in other direction. There are many trucks are parked and this highway is, there are some repair works, there are truck parked, container parked, cranes are parked illegally. I have written so many letters to collector, SP, South Traffic, still there is no any action. I request the government to take action on these people. I think this kiosks, small, they are doing business illegally which need to be stopped. And parking should be provided to the parking people because business area is this and do proper things. सांगूंक सोदता थंय दुसऱ्यान ऑप्शन ना। गव्हर्मेंटान कॅमेरा घालपाचो थंय दोन्ही सिग्नलाचेर, इवन दाबोली आनी सेम प्रॉब्लम तेच, कोण सिग्नलाक रावना आनी एक्सिडंट जावपाक भरपूर चान्सीस आसता। आनी काल जालो तुमी पळयला, ह्याच कारणाक लागून जालो आनी ताका लागून आमी कितें म्हणटा गव्हर्मेंटान थंय कॅमेरा घालपाचे RTO थ्रू, मागीर तेच्यावर तांकां तालाव पडटलो न्हू। एक मेन जंक्शन MES कॉलेज म्हणटा न्हू, पयली भशेन आतां हिंगा गाडयांचे जे क्रावड आसता न्हू इट्स टू मच। आनी हिंगा एक व्हडलो एक रावंड अबावट जावपाक जाय, ट्रॅफीक सिग्नल जी आसता हिंगा एक व्हडलो रावंड अबावट जाय। प्लस हिंगा ही जी वाट ती पडटा म्हाज्या पडटा हिंगासर एक सर्वीस रोडचो सिस्टम आसपाक जाय हिंगासर। ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या आमदारा कडेन की हेका प्रायोरिटी बेसीस हे इश्यू जो घेवचो आनी आमकां एक सर्वीस रोड दिवचो आनी हिंगा एक रावंड अबावट आनी व्हडलो सिस्टम करचो हिंगासर रावंड अबावट, ताकी जे गाडये जे येता तांकां जे एक्सिडेंट जे जाता हिंगा आनी एक्सिडेंट जाता जाल्यार तेजो साल्वार जावपाचे कांय चान्सीस आसतना ताका लागून आनी एक स्पीड ब्रेकर बीन जावंक शकता जाल्यार हिंगासर एक आम धाकटोसो आम धाकलोसो काम करचो आतां जे गाडये जे येता तांचो स्पीड हिंगा मातसो कंट्रोल जावपाक जाय।